आमी किदाना देवाच्या आत्म्यांक आमकां आदार दिवंक विनयता। मानेवंत आग्नेलाची आत्मिकताय उचल्या पावंड्यावेली आसली। ताणें आपल्या शेगुनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो दोमदोम सगल्यांक फाकयलो। जोय राग वसतालो तोय ताणें मोग वंपलो। ताच्या फिरगोस्कारा मदें दुस्मानकाय चलताली तांकां भावपणाच्या एकवटांत जिवंक शिकयलें। आनी तांची किजिलां जोगडी इश्टागोतीच्या उज्यान लासून उडयली। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात।
मिसाची इंतेसावा एरन आनी अनायदा फेर्नांदीस बोरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी एडवर्ड आनी मारिया बोरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी एरल फेर्नांदीस बोरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांदीस मायना कुर्तोरी सिस्टर मिजिया मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन पेकवणी आनी बोरी भलायकी मागता मारिया आनी मिंगेल मिनेझीस वास्को पेदर फेर्नांदीस काळजाचे ऑपेरेशन बरे भाशेन जावंक आनी बरी भलायकी मागता मिनिनो फेर्नांदीस कोलवा एल्विन पॉल सेल्मा आनी फामील दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता एमी मायना कुर्तोरी नाफिसा डेनियल आनी एग्नस बरी भलायकी मागता आर्सेनिया फेर्नांदीस कालांगूट मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन झेवियर न्यूनीस पिडीतलो पेकवणी आनी बरी भलायकी मागता कॅथरीन मारगांव एल्मा मिनेझीस दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता रोजी सांस्तेव बोली भलायकी मागता सावियो डायस लोतोलीम सगळीं आमी उबी रावया टेस्ट सुरवातेक गीत घेतलें हांव A21 पेज 10 A21 पेज 10 Rutsun kaya Pormisfora Wakanat Shekan shek Pritumi voir Devak sot kita kaya Novekit Rutsun kaya Pormisfora Wakanat Shekan shek Pritumi voir Devak sot kita kaya Ormes mora chamana Kita kayo nakodat Voir karat nau devace Burkotat taron tachin Novekit Rutsun kayat Burmis fora Vakana Shekan shek Pritumi voir Devak sot kita kayat Novekit Rutsun kayat Burmis fora Vakana Shekan shek Pritumi voir Devak sot kita kayat बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोमयाचे येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो तुमची सोवी आसो आयज नोवेनाचो 7वो दीस आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकतायेन नियाळटालो मानिवंत आग्नेल आमच्या जिविताक एक नमुनो जावंक आमच्या जिविताची यात्रेक आत्मिकतायेन चलोवंक आमकां शिकयता ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक आमी फिकीर घेवंक जाय जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलतल्या तेन्नाच की आमचे निर्णय फलादीक जातले ह्या मिसाचे भेटेन ही कृपा आमकां मागून घेवया आयचो दीस केरीत भाशेन पिडेवंतां आनी निराशीत जाल्ल्यां खातीर भेटयला तांणी आपले कोश्टां दुखांनी जेजूचे क्रुसाचे नोदोर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया एपोत रितीन
पोते पोरे वांटे घेवचे खातीर हे वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदेवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच आंकवार मेरेक सगळ्या दुतान भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनप्रातून मागता. सर्व पदयो आमचे काकूत करूं आमच्या पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somnia kaklut kor, somnia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somnia kaklut kor, somnia kaklut kor. प्रार्थुया. सर्व बोलिस्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमचे कोस्ट आपणाचेर घेवन कोस्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टोतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणेकायेन आनी मोगान आपले कोस्ट भेटोवंक तांकां कुरपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो जेयेतना राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन जोआचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो. खरें आमी ताची करची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोडनूय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलें ते हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. तुजी मुखार सोरेस्परा सरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया. तुझे तुझे मुखार मुखार सोरेस्परा सरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवाची नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजी पोजेची मुसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजी मुखार सोरेस्परा सरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रां. जुल्म आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक. थांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चोडटली. दिसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब.
तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पोर्तोली सोगली राष्ट्रा सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगू पितुमेची सोगली कुलां ताका लागून आपूण सोदेव म्हणटोली सोगली राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटोली जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पोर्तोली सोगली राष्ट्रा शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy sorvesporak, sorvesporak soy. Sorvesporak soy sorvesporak, sorvesporak soy. Monis noi sunt ja vorbi, ja so kancivo asa. Deva dodat leutor, tazo ciuposta, sorvesporak soy sorvesporak, sorvesporak soy. Sorvesporak soy sorvesporak, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमची सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आणि ताची कीर्ती आख्या प्रांतान गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आणि सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नासरतेक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवय प्रमाणे सोनवाराक दिसाक तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्तिताना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पत्तून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरबेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताजेर लायलोले आसले तेन्ना तांणी ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलें हें शास्त्रलेख आयज खरें जालां. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखानी तुका क्रिस्ता प्रिया बाबयनो, लोकांचेर मागणें केले उपरांत हांवें म्हजो मोबायल चॅक केलो आनी मोबायलार कोणें तरी म्हाका फोन करून जायतीं मिस कॉलां आसलीं. हांवें परत फोन केलो आनी फोन केल्यार एक बायलेन उबारलो आनी म्हणूंक लागली, फादर म्हाका ऑपरेशन थिएटरांत वतात. म्हजें ऑपरेशन आतां जावपाचें आसा. म्हजे खातीर माग. हांवें म्हणलें हांव मागता तुजे खातीर. 10 मिनटां उपरांत परत त्याच फोनाचेर म्हाका फोन आयलो. हांव चिंतूंक पडलो, इतलें ऑपरेशन फास्ट जालें. आनी अस्तोरी उलोवंक लागली आनी सांगूंक लागली, फादर थोडो वगत आदीं म्हजे भयणीन तुका फोन केल्लो ऑपरेशन थिएटरान ऑपरेशन करपाक. तिका भायर काडल्या. हांव तेची भयण उलयतां. हांवें बरें. तिका व्हेल्ली ऑपरेशन करपाक. एनेस्थेसिया दिलां. आजून तिला उलोवंक जायना. शी इज नॉट इन अ सेन्सीस. शी इज अंडर एनेस्थेसिया. उंगरी दिलेलो आसा. सो ह्या खातीर हांवें फोन केलो तुका सांगपाक. तिका व्हेल्ली तेन्ना
ऑपरेशन करच्या आदीं चॅक केल्यार तिका कांय ना. दोतोरान सांगलें ती एकदम बरी आहा, सारकी बरी आहा. ह्या खातीर तिका भायर हाडली. हांवें म्हणलें देवाक दिनवास, देवाक आर्गां, प्रेज गॉड. आनी वय फादर, प्रेज गॉड, कित्याक सगळें रेडी केलें ऑपरेशन करपाक आनी ती एकदम बरी आहा. देवाक आर्गां. प्रेज आहा भावनो, देव आमची मागणी आयकता आनी पिडे वतांक तो बरी करता. आनी हें आमी पळयतात, जेन्ना कोणूच पिड्यांत आसा ताणें पोव सुबेच्या वडिलांक वो यादनिकाक आपोवचें. ते ताका तिका मागतले, मागणें करतले आनी ताका बऱ्याक पडटलें. पिडेंतलो बरो जातलो. आनी जायते जाण हे पिडेस मागणी घेवन बरी जाल्यात. म्हज्या हातांतल्यान हांवें जायते पळयल्यात, इतले लोकांक पेकोणी मेळ्ळ्या, बरी आसात. सोदमतालीं ती मुत्तली म्हूण, पूण ही मागणी दिवन ती बरी जाल्यात. ही जावन आसा पिडेसाची मागणी, सॅक्रेमेंट ऑफ द अनॉयंटींग ऑफ द सीक. ती बरी जाता, देव बरो करता तांकां. तेच परी कुमसार होय जावन आसा पेकणेचो, द सॅक्रेमेंट ऑफ हिलींग. हांगासर आमी कुमसाराक आमची पातकां सांगतात. गोडी आमकां कोणें दुखयला, वो आमच्या मनांत कोणाचो राग आसा, वो दुयेंस आसा, हेट आसा, एंगर, वो आनी कितें आमकां कोणें म्हणलां, वो आमकां धोको दिला काळजाक, आमी हें सगळें घेवन आसात. आनी आमी चिंततात ह्या मनशाचो बदलो घेवपाक, हाव टू टेक रिवेंज. आनी जेन्ना आमी कुमसारात हें आमचें सगळें पातोक सांगतात, देव आमकां बक्षिता आनी आमकां भितरल्यान पेकोडी मेळटा. इनर बीन, इनर वुन्स, आवर स्पिरीट, आवर सोल इज हील्ड. आमकां पेकोडी मेळटा. प्रेज हा बाबयनू. आमी पळयतात देव पेकयता आनी अदी करून पुता वरवीं जेजू, तेन्ना हो संवसारांत आसतना जेजू कितले लोक तशें येतालो. तो तांचेर हात दवरून मागणी करतालो, वो तांकां मागतालो आनी ती बरी जाताली. वो ताच्या आंगोस्त्राक हात लायताली, वो ताची सावडी दिवंक पडल्यार ती बरी जाताली. आमी हांगासर देवाच्या पुत्रांत वो शुभ वर्तमानांत वो दुसरे कडेन पळयतात, देव बरो करता पिडे वतांक. जावं ती कुड्डी, जावं ती तोटी, ती बेरी, मोनी आनी सगळे तरेचे पिडेंतलो लोक बरो जातालो. सगळे पिड्या रोगांतलो देव तांकां बरो करतालो. प्रेज हा भाव भयणो. तिसरेंच न्हय, जेजू लोक येता तेन्ना बरो करतालो अशें न्हू. ताणें मागलें आनी ताणें बरी केली इतलेंच न्हू, पूण जेन्ना ती खूद आपणा भितर म्हणटाली बरी जाताली. 12 वर्सां देखीक रोग पास जाली वस्तोरी. तिणें जेजूक सांगूं ना हांव बरी ना, म्हाका हात दवर, मागणें कर, हांव बरी जातली ना. लोक आसलो इतलो बरोन ती खूद आपले भितर म्हणटाली हांवें ताच्या आंगवस्त्राक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी जेन्ना तिणें वचून ताच्या आंगवस्त्राक हात लायलो ती बरी जाली. आनी जेजून विचारलें सगल्याक, कोणें म्हाका हात लायलो? आनी ते म्हणटा अरे आपोस दुसरे आसात, सगळीं तुका हात लायतात आनी तूं कितें जाता? कित्याक जेजू गमलें, ताचे भितरलो गूण पेकोणसो भायर सरून गेलो आनी ती बरी जाली. आनी जेन्ना ती वस्तू भिवून काबून आयली आनी सांगूंक लागली, आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणलें तुवें तुज्या बाबाटान तूं बरी जाली. आज घोडी आमी आयल्यांत होच बावट घेवन घोडी आमी देवाक सांगनात, पूण जेन्ना आमचे भितर आमी म्हणटात हांवें ताच्या आंगवस्त्राक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, हांव जेजूक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, बरो जातलो. बरी 12 वर्सां हांव कसो वळवळटा. हांवें आंगवस्त्राक वो जेजूक हात लायलो जाल्यार हांव बरो जातलो, बरी जातली. तो म्हणटा जेजू हूंय हांगा. सो ही दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार थंय आसा. जेजू आमचे मदें आसा. आमी भावाटान ताका हात लावंक, सोत मारूंक, तेन्ना आमी बरी जातली. तितलेंच न्हय, जेन्ना 18 वर्सां ती पोंगी जाल्ली बायल, ओके, चैतन्य देवस्थान ताका पोंगी केली आनी ती देवस्थान आसली. जेजू तिका पडयली. तिणें जेजूक सांगूं ना हांव पोंगी जालें, हांव बरी ना, म्हाका हात लाय, म्हाका मागणी कर, हांवें म्हणोंक ना. जेजूकूच गेलो, ताका सुसयसलें. आनी सोनवार आसलो तो दीस. तेन्ना जेजू वेता आनी ताका म्हणटा तुजे बांदपासांतली तूं सुटली. शी वॉज सेट फ्री फ्रॉम बॉन्डेजीस. आनी जेन्ना वडील देवस्थानांतलो
बोवाड करता 100 दीस आसात ते दिसांनी येयात बरी जायात न्हय सोनवारा दिसाक आनी तेन्ना जीव ताका म्हणटा ही अब्रामाचे एक दुवेक ह्या दिसाक सोडूंक नासली तुमचो पूत खंय पडला बांयंत ओ गाडू पडला तुमी काडचे नात आनी ही अब्रामाची दुवेक आज सोडोवची नासली जेजून ताका सोडयली तिणें मागूं ना सांगूं ना पूण 18 वर्सां सैतानान देवस्थानान ताका पोंगी केल्ली आनी जेजू सुसऱ्या उरता आनी बरी करता घोडी आमी हांगासर इतले वर्सां 18 वर्सां देखून आमच्या तरेतरेचे कोश्टान आमी बागोयल्यांत आमची फाटी कोंडो सारको ना आनी कूड सारकी ना सैतानान देवस्थान बांदपासून दवरल्यात आमकां गोट दवरल्यात गोट केल्यात पूण जेजू आमकां सोडूंक आयला फाल्यां न्हू पोरां न्हू आज टुडे इज अ डे ऑफ सॅल्वेशन आज तरांचो दीस सोडून दीस आज टुडे इज अ डे ऑफ हिलींग देव आमकां आज बरो करतलो फाल्यां न्हू मागीर न्हू सुसेगाद न्हू टुडे आमकां पळयतात जेजू डू वी हॅव द डिझायर आमकां खुशी आसा 18 वर्सां देखून कसोला वडवळटा जाल्यार देव बरो करतलो जायते बरें म्हणटात इतलें मागणें केलें इतलें नोयान केलीं इतलें तेस केलें देव आयकोना आमचें मागणें कोणी केल्यात जावंक ना पूण आज सोतमान आज देव तुका हात लायतलो आज तुका जेजू म्हणटलो तुजे पिडेंतलो तूं बरो जालो बरी जाली तूं सुटली बांदपासांतली सैतानाच्या देवत्राच्या आनी जेजू तुका बरो करतलो न्हय फकत 38 वर्सां 38 इयर्स तो मनीस थंयसर आसलो जंय उदर हाडलें म्हणटच पयलो देंवता तेन्ना तो मनीस बरो जातालो दूद येतालो आनी तें उदक हालयतालो आनी जो कोण देंवता पयलो तो बरो जातालो पूण हो मनीस 38 वर्सां थंयसर आसलो आनी जेन्ना जेज ताका पळयता ताची परिस्थिती आनी ताका म्हणटा तूं बरो जावंक सोदताय तो मोडिना बरो जावंक सोदता म्हूण ताणें म्हणलें आपका एक्सक्यूज दिता तेन्ना उदक घालता दूद येवन उदकांत पयलो घालतलो जाल्यार म्हाका कोण ना पयलो वेता तो बरो जाता म्हाका घालपाचो कोण ना ताका दिसलें इतले वर्सां इट स्टेट इज द सेम तो सदां काल असलेच परिस्थिती आसतलो बरो पर्यंत मे बी दॅट वॉज इज मायंड ताजे कडेन मोन असलें आसलेलें पूण जेजू म्हणटा उठ तुजें आंगोस घे आनी चलूंक लाग आनी तो मनीस उठलो आंगोस घेतलें चलूंक लागलो बरो केलो जेजून प्रेशा भोयनो गोडी 38 वर्सां देखून आमी कश्टतात वळवळटात हे पिडेंत आमचे तरेतरेचे हाय ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज हें तें आमी घेवन आहात कसलें दुयेंस आमी नको आनी घरांत गोडी अंतरुणार आसात आमकां गरज दुसऱ्यांची दोतोराचें व्हरोंक वखद दिवपाक सगळें ती करतात आमचे लागीं जायना पूण जेजू गोडी आज आमकां म्हणटा तूं बरो जावंक सोदताय आमचो जबाब कितें काय आमी हांगासर संवसाराक कितलो लोक कश्ट जाता व्हडव्हडटा पिडेंत आसता तरेतरेचे डिफरंट टायप ऑफ सिकनेस एंड डिसीज वखद सोडटा बरें बरें वखद करतात मेडिकल इज इम्प्रुवींग एंड एवरीथींग इज बिकमिंग द बेस्ट ट्रिटमेंट स्पेशलिस्ट आनी दुयेंसांय बेस्ट पिडाय बेस्ट रोगूय बेस्ट ओदीक ओदीक वाडटात पूण जेजू लागीं करूंक जायना तसलें कांयच ना तो ओयजांचो ओयज दोतोरांचो दोतोर आनी हेंच आमकां शुभ वर्तमानांत आज मेळटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक खोयद्यांक सुटका परगोटूंक कुड्ड्यांक पोत्तून नदो दिवंक जुलुमांक सांपडले तांकां सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें बरोस परगोट करूंक ताणें म्हाका धाडला हें आदीं फुडें बरोवन दवरलें जेजू म्हणटा हें शार्ती पावलें देवान ताका धाडला जाल्यार कास्ताच्या फॉर्माड मार्ग न्हय पूण आमकां सोडूंक तो आमचो मोग करता आमकां बरी करूंक जेजू आयला जाल्यार संवसारांत बरी करूंक आनी जेजू तोच काल आज आनी सदां काल तोच एस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर ही इज द सेम आनी पेकोणी मेळटा जाल्यार जेजू वयजांचो वयज दोतोरांचो दोतोर आमी म्हणटात तो आमचे लागीं कांय करूंक जायना कित्याक जेजू म्हणलां खूद म्हजे विरेत तुमच्यान कांय करूंक जायना विदावट मी यू कॅन डू नथींग बट आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी जो बोड दिता सूख दिता तें घेवन हांव सगळें करूंक शकता आनी पिडेंत मागणी जेन्ना पिडेंत पडटात आमी रोखडेंच यादनिकांक सांगपाचें ते येवन मागतले ते बरें पडटा आमकां तेच परी
हांव पातकां आसा हांव वचून पाद्रीक सांगता म्हजी पातकां कुमसारांत पाद्री म्हाका बक्षिता तो जेजू नांवान आनी म्हाका पेकोणी मेळटा तेच पोरी देवान आपलें उतर धाडलें आनी ताका बरी केली गॉड सेंड हीज वर्ड अँड हील्ड दॅम आनी तें हुंयचें उतर म्हज्या गायक लागून तूं बरो जालो बरी जाली बाय हीज वुंड्स वी आर हील्ड नॉट दॅट वील बी हील्ड बरी जातली न्हू देव बरो करतलो न्हू ताच्या गायक लागून हांव बरो जालो बरी जालें हें उतर देवाचें आमी स्वत मानूंक जाय बाय हीज वुंड्स आय एम हील्ड बाय हीज स्ट्रायप्स आय हील्ड बरो जातलो वेन आय से दोज वर्ड्स जेन्ना उतरां म्हणटा देवाचें उतर जिवें उदार बोलिश्ट His word is living, active, powerful. आमी जाणात तें we know, but sometimes we forget the effectiveness of that word, the power in that word. देवाच्या उतरां पदवी आसा बोड आसा शक्ती आसा विसरतात तेच परी the power on our tongue आमच्या जिबेचेर पदवी आसा बोड आसा सो म्हळ्यार जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो जेणे हांव उतर म्हणटा म्हज्या जिबेन तें म्हज्या तोंडांतलें कानांत वेता पयलो हांव म्हजें उतर आयकता आनी तें म्हाका बऱ्याक पडटा दोतोराशी वच तुगे प्रेशर हाय आहा तुगे कोलेस्ट्रॉल हाय आहा तुगे आनी कितें हाय आहा दोतोर तुका सांगता आनी तूं मागीर सगळो जीव पिरगोडटा आय सायबा मुगे रिपोर्ट बरो ना कॅन्सर 4th स्टेज लास्ट स्टेज हांव वतलो यू ऑलरेडी बिलीव दॅट यू आर गोइंग टू रिमेन सीक ऑर डाय पूण जेन्ना सुमया जीव तुगे आयनी हांव बरो जालो तुजें उतर भायर सरता तें तुज्या कानांत पयलें वेता तुका पेकोणी मेळटा दॅट्स पावर ऑन युअर टंग तुवें श्राप घातल्यार श्राप पडटात तुवें बेसांव घातल्यार बेसांव पडटात लायफ एंड डेथ इज ऑन पावर ऑफ युअर टंग तूं जिबेचेर आसा जिवीत आनी मरण तूं जिबेचेर आसा बेसांव आनी श्राप तुज्या जिबेचेर आसा पिडा आनी पेकोणी हें जिबेचेर दवरलां देवान तेच परी देवाचो आत्मो जो आमचे भितर आसा आमची कूड आसा पोत आपणाचें मंदीर तो बरो करता One who destroys God's temple, God will destroy that one. जो कोण देवाच्या मंदिराचें निसण करता देव ताचें नाश करतलो आमची कूड जावं आसा पोत आत्म्याचें मंदीर जो कोण एक मंदिराचें जावं कॅन्सर जावं एड्स जावं डायबिटीज जावं कोलेस्ट्रॉल हाय डायबिटीज आनी कितें जावं निसंडण करता कुडीचें देवाचो आत्मो पोत आत्मो जो आमच्या भितरची येता ताचें नाश करतलो हांवें ताका सांगलें पोत आत्म्या सो कोण तुज्या मंदिराचें निसण करता ताचें नाश कर हें कॅन्सराचें हें हुंयचें पिडा रोगाचें आनी हुंयचें दुयेंसाचें तो नाश करतलो कित्याक आमचें कूड जावन आसा पोत आत्म्याचें मंदीर पोस दिसाक तो आमचे भितर येयला आमी न्हय फकत कूड वी आर बॉडी सोल एंड स्पिरीट देव न्हय फकत कूड बरो करता आ बॉडी सोल एंड स्पिरीट बरो करता प्रिछा बाबा न्हू आमी हांगासर जमल्यांत कसलो बावाट आमी घेवन आयल्यात कितें स्वतमान आमी येयला वॉट इज दॅट वी आर कम विथ बिलीफ बरो करतलो आतां देव आज फाल्यां मागीर सुसेगाद हें वखद हांव घेयल्यार बरो जातलो हांव म्हणिना दोतोर वायट दोतोर बरें वखदूय बरें पूण वयजाचो वयस उदी कर बरेचो 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली चल्या दोतोरा लागीं गेली चलो दुडो मोडलो बरें पडना 18 वर्सां ती दुबाव वयतना ती खूंय जाल्यार गेली आसतली तरी पूण पोंगी आसली जेन्ना ताका सोडयली 38 वर्सां बरो नासलो जेन्ना बरो केलो आज आमी आमचें मन बदलुया आमचें काळीज आमचें पिडा आमचें दूख जें आसा जेजूक भेटोया आनी देव आमकां बरो करतलो मागुया आमकां कृपा ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आमच्यो गरजो आमच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया मान्यवंत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगळ्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांनी दुसऱ्याची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफळायेन पाळूंक आनी आमचे आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया विश्वासान आयल्या बाप
आमकां तुयेन आयकून घे. आमच्या मदल्या गरजेवंतांचो आमी उगडास करता. तांच्यो अडचण्यो आनी प्रस्न पयस जावंक, तांकां आदार मेळूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक आमचे कोनवाळेचे हात उदारपणी तांकां पावूंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेंत आनी दुखांत कश्टवलोलीं भावां भयणां हाजीर आसात. बापान तांचे सोबे आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. सगल्या पिडेवंतांक आदार दितोली आमची भाव भयणां, भोव करून दोतोर, नर्सी आनी हेर घरचीं जीं तांचो जतनायेन परामर्श करतात, ताणें सेवे चाकरीच्या मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत करोना खातीर आमची कालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचें आनी सेवेचें दायज दवरलां. ताचे मजतीन आमी आमच्या समाजांत सेवे चाकरेची जावंक आमकां प्रेरणा मेळो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां तुयेन आयकून घे. सोडगींच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्यो गोश्ट तुज्या हातांत घातल्यात, ते सगळे तुवें आमकां फाव केलो म्हूण बाबत दोत्ता. जे गोश्ट आमी तुज्या हातांत घालूंक नात ते तूं आमकां फाव कर म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता. हें मागणें कोत्ता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच उडो दवर. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो, उंट्या भितर लिपतात कुण्यो. तुझी जेजू सोवे सगळी, किरकोळपाकी भुरगीं तुजी. घोवाच्यो कोणयो आमी, उदकाचे थेंबे आमी. जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. घोवाच्यो कोणयो आमी, उदकाचे थेंबे आमी. जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सोडवेस्पड मानून घेवं. भोव दोयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं सुलयताय.
भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जुच्या कोश्टा मोन्ना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे खोस आनी दुखी आमी तुका भिडयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची खास वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पोयत बापा सोर्ब पदरा संदेवा सोर काल्या सोताय जे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदोरीचो आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोलनांतली आमकां सोडून वर्तमान आमकां जोडून दिलो. वेसून काडलेली कुडी यादनेकी राजकोट पोत राष्ट्र आनी तुजी काशा पोजा आमी जावंक पावल्या. सो त्यात आमी तुजी कोतत्वां परगोट कोत्ता. कित्याक काडूकांतली भायर काडून तुज्या वेचीत उजवडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां दुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल बरबा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Sorvespor tu, sorganizo sarbola, tu shat hoi bovan, utsorgitu kasoi soy, utsorgitu kasoi soy, sorvespora cena vieta. Sorvespora cena vieta taka soy taka soy utsorgitu ka soy utsorgitu ka soy बापा खरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरो सुसूक वेचांनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी मेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समोर पोवची. तेच पोरी शोभोन जातोच ताणें खास घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवें सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळशाक तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawata so good for go to ya. Sumiaci su tuže moronami somoropta, tuže ponor জীবন ponami porgota, tuže jelia kami odrekta. बापा जोशा मोन्नाचो आनी प्रोजीवणपणाचो आमी भक्तीपूर्ण अगास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोयकास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी कूड आरोग्य शिवतला आमास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवेस सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोंय बापाक आनी सगल्या यादनिकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पनोजीवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती तिचो पोती भाग्योन जुसे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासतांच्या सुखांत आमकां वांडो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून तांय शुगर प्रार्थन एवऱ्या दिर्गेवूर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यात पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडवंडा राज्य कशें येण्याक आमी बरोबर शोत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकां सुटय आनी सोर आंखून वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अनुपाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुवें आतां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बावटे दिसकाल आनी कशें परमेश्वराक शांती दी आनी तूं सेकेपणान सांबाळ सो जे आतां राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता जिवताची पता बापाचे कशें करपणे आनी पद सकाळ तुज्या मरना बरी संवसार तुजे बोट कुडी रक्ता बरें सगळें आमच्या कडेन आपलो आनी सोर बरें सदां तुज्या आज्ञा पडून आदार दी आनी तुवें सुचलो करून म्हाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटी शेळी जावन आपल्या सोली तुमी सुभागी. सुम्या तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo, bawa boyning betung yo, karsan amcha ravunk yo, jivit amche bodluk yo, moka Jesuyo tuyo, bawa boyning betung yo, karsan amcha ravunk yo, jivit amche bodluk yo, kotai tushidi tudi, uswo nam kahar tuji, suntos tu soam kadi, favo titli bolaiki, kotai tushidi tudi, uswo nam kahar tuji,
संतोष तुजो आमकां दे फावो तितली भलायकी मोखाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो मोखाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो मोनान तिराय बावार्तान कुशो गोठाय विस्वासान कारसा बेटोया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान मोनान तिराय बावार्तान कुशो गोठाय विस्वासान कारसा बेटोया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान मोगाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो मोखाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो सगल्यांक आमकां खालती कोर तुजे सारकी निर्मळ कोर सगल्यांक कोडे मोगाळ कोर तुजो जेसू उपकार कोर सगल्यांक आमकां खालती कोर तुजे सारकी निर्मळ कोर सगल्यांक कोडे मोगाळ कोर तुजो जेसू उपकार कोर मोगाळ जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो मोखाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो गोठाय तुशी दितूं दी बुसवून आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दे फावो तितली भलायकी गोठाय तुशी दितूं दी बुसवून आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दे फावो तितली भलायकी मोखाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो मोखाल जेसू यो तुयो बाबा भयणीक बेटूंक यो कारसांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें हें बदलूंक यो मोनान तिराय बावार्तान कुशो गोठाय विस्वासान कारसा बेटोया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान मोनान तिराय बावार्तान कुशो गोठाय विस्वासान कारसा बेटोया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान
Mokal Jesuyo tuyo Bava boining betokyo Karsan tamcha ravunkyo Chivit amche potlukyo Mokal Jesuyo tuyo Bava boining betokyo Karsan tamcha ravunkyo Chivit amche potlukyo एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा जेजूची गोठाय आमकां मागुया प्रार्थूया कोणवड्या बापा पिडे शिडे वेडार तूंच आमचो तीर आसरो ह्या पोस संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचे बोड दाखय आनी तुजे ससायेन बरी जावन तुज्या भावाट्यांच्या जम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं जे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया मोगार इश्टनो तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल कित्याक आयज आमी किरीत भाशेन जाणट्यांचो दीस दुयेंताचो दीस मनयतात आनी कितें भाशेन हिमिसाची भेट भेटयतल्या फादर कायतान दोरादो पादविगार बिचोलींचो आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उल्याक कान दिवन आमचे मदें येवन हिमिसाची भेट भेटयल्या आनी तसोच आपलो गायनाचो पंगडूय घेवन आयिल्लो आसा थँक्यू फादर थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू मोगाळ जाणट्यानो आयज तुमकां पळोवन आमी खुशाल कित्याक म्हाकाच उगडास आसा हांव सुपुल्लो भुरगो आसतना म्हज्या जाणट्यांनी म्हाका हो पिलारचो दोंगर दाखयल्लो हांव जरी तर पिलार पावलोलो जाल्यार म्हज्या जाणट्यांनी म्हाका हो पिलार दोंगर दाखयलोलो देखून हांव पिलार पावलोलो तुमी तुमच्या भुरग्यापणार जायते फावटी हांगा आयिल्ली तुमच्या भुरग्यांक नातवांक घेवन आयिल्ली आमी जाणात म्हणटच आयज तुमकां परतून हांगा पळोवन आमी खुशाल आनी तुमकां दर एकल्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमी जाणाव की आमच्या जाणट्यांक हाडूंक दुयेंतांक हाडूंक जायत्या जाणांनी जायतो त्रास घेतलेलो आसा तोकोस घेतलेलो आसा तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ह्या आमच्या जाणट्यांक दुयेंतांक तुमच्या घरांतान तुमी घेवन आयल्यान देखून कांय कळून इश्टानो एक नवी सीडी पाद्राक आमच्या इश्टा भायर सरलेली आसा तुमच्यान ती बँडस्टँडान घेवंक जाता आमच्या पिलारच्या पाद्रींक पिलारचे पाद्री जातले भुरग्यांक पाद्री जावंक स्पॉन्सर्स कोणें दिवंक सोदतात जाल्यार बँडस्टँडान सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसान मेवचे तशेंच कोणीय धाकटे भुरगे पाद्री जावंक सोदतात जाल्यार आमकां बँडस्टँडान तुमी मेवचे 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी आमी भायर काडलेली आसा मोगाळ इश्टनो त्या बायबल डायरीचेर 2 दिसाची वाचपाचो नियाळ आमी ताचेर छापलेलो आसा आमची आवंडे तुमी दर एकल्यान एक तरी आपल्या कुटुंबांत व्हरचो ते वाचचे देवाचे उतराचेर तुमी वाचचे म्हणून आमी तुमकां उलो मारता वावराण्याचो इश्ट कोंकणी विकली न्यूज पेपर तशेंच फादर आग्नेलोस कॉल मंथली इंग्लीश मॅगझीन ह्या दोनूय वस्तूंचेर आमी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन मेवलेले उपकार
तशेंच पिलार संस्थेचो वावर, तशेंच पवित्र सभेच्यो खबरो, कातोलीक खबरो आमी छापून हाडटा. तुमचे लागीं मागता तुमी त्यो सबस्क्रायब करच्यो आनीक पिलार संस्थेची वो पवित्र सभेची माहिती आनीकूय घेवची म्हूण आमचे आवडे. आतां हे मीस सोंपले उपरांत इश्टानो पवित्र साक्रामेंटाची बुजवण हांगाच आसतली. उपरांत पवित्र तेलाची मागणी आनी डिलिव्हरन्स आसतले. आयज राती मानेवंत आग्नेलाच्या 7 करोना पासत आनी आमच्या नवसरणे पासत ह्याच माटवान नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता पर्यंत. हे नायट विजील चलयतले ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेड्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड. तुमी येवन तुमचे पासत आनी पाद्र आग्नेलाक आल्ताराचो मान मेळूंक मागचे म्हणून आमी तुमकां उलो मारता. मोगाळ इश्टानो, हे पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला, देवाची पेकोवणी अणभवला. हांव म्हज्या सेरमावान जायते फावटी म्हणटा, पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांत ताची भलायकी नॉर्मली ओसोक्त आसली. तो दुयेंत आसतालो, पूण आयज हजारांचो हजार लोक ह्या पिलारच्या दोंगरार येता. कित्याक? भलायकीची भीक मागूंक, भलायकीची भीक मागूंक. कोणा लागीन? जाचे लागीन खूद भलायकी आसूंक ना, पूण जेजू आसलोलो, जेजू आसलोलो पाद्र आग्नेला लागीन. आनी ह्याच कारणाक लागून ह्याच जेजूच्याच आदारान कितलो लोक आयज पेकोवणी घेवन आपल्या गांवघरां वेता. आयज आमी असलीच पेकोवणी मागुया. आमच्याय जिवितांत कुटुंबांत जायत्यो वस्तू गरजेच्यो आसात. देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां घोडे भुरग्यांची देणी, आमकां घरांत शांती आदी जायत्यो गरजो आसात. ह्यो सगल्यो गरजो आमी भावार्थान उबारुया. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे इश्टानो देव जरूर आयकता. SP कार्दोजो आजूजिसान अशें सांगूंक लायता, हांव मानेवंत आग्नेलाची भोगतीन सदांच हस्कार सुस्कार काडटाली म्हज्या एकल्याच पुताक शिकल्या उपरांत नोकरी मेळोवंक. ह्या वर्सांत जुनांत म्हज्या पुतान एशलीन बोटीन वचपाक मुंबय वचून कोर्स केलो. हांव पिलार सेमिनारींत काम करता म्हणटूच दोर बिरेस्ताराक म्हजें कामा पयलें हांव म्हज्या पुता पासत मानेवंत आग्नेला लागीं नोवेनाचे मिसाक येवन मागता. कोर्स सोंपले उपरांत पुतान आगोस्ताच्या म्हयन्यांत ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट जालो. ऑक्टोबराच्या 17वेर कंपनीची ईमेल आयली, विजा मारूंक मुंबय वच म्हूण. बोटीर चडपाची तारीखूय दिली ऑक्टोबराची 24 तारखेर. पूण ऑक्टोबराचे 24 तारखेर पयले पुताच्या हातांत विजा येवंकूच ना, तर आतां विजा विथड्रॉ करची पडली. ही सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराशी जाली. पूण भावार्थ सोडूंक ना. म्हजी मागणी पुता पासत हांवें मानेवंत आग्नेलाच्या मजूतीन चालूच दवरली. आतां अजाप म्हणल्यार कंपनींत आतां स्पेनाक बोटीर चडपाक 9वी तारीख दिल्या आनी ती तारीख म्हणल्यार नोव्हेंबराची 21. ही पावटी तर विजा वेळार आयली आनी आतां जिस्तूच नोव्हेंबराचे 20वेर जो जावन आसा मानेवंत आग्नेलाचो दीस. नवी नोकरी आपले इयाज गोवा टू कटार आनी उपरांत स्पेनाक विमानान वचूंक म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानेवंत आग्नेलाक काळजांतान निनवासता आनीक म्हज्या पुताक फावो ती नोकरी फावो केली देखून पाद्र आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. मोगाळ इश्टानो, असल्यो जायत्यो मिलाग्र्यो उपकार पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी अणभवलेले आसात. घोडे तुमी अणभवल्यात आनी ह्याच कारणाक लागून घोडे कांय जाणां दिनवासनेच्या मनांत आयिल्लीं आसात. आयज ह्या माटवांत आमी आसतना आमकां सगल्यांक पेकोवणी मागुया, आमकां सगल्यांक आशिर्वाद मागुया. आमच्यो सगल्यो गरजो एकठांय करून पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां देवाचे कृपेन बरमळोन आमी सगळीं उबी रावन पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया.
उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बाबार्थान उबार. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भागवंताचो मान मेळूंक मागणे आमी सगळीं बराबर म्हणुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. सर्वपदू बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ता शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वोट उपकार. जेजूक नमस्कार करूंक सगळीं आमी तिमीर वचुया. Check 1 2. जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, तुका महिमा, तुका हार्गा वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारातून आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, पोरव्यांचोर तुका बसोन कोता, आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता, सगळीं रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू
प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रेक्षानो आमचे मोदे आमचो सोमी जेसू उंड्याच्या रुपान हाजेर आसा हो जेसू 2000 वर्सां फाटीं मनशाचें रूप मनशाचें सोयम घेवन आयलो हो जेसू तो पिडेवंतां बरी केली देवसार काडली मेले जिवंत केले खोडकारांनी तोड केले हो जेसू हेच उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजेर आसा आमचे मन बगोवन ताका नमस्कार करुया आमच्या जेजू मुखार सोली बी रावया आमचो देव आमचे मदें आसा आमकां बरो करूंक आमकां सोडूंक कित्याक आमी जावन आसात ताची कूड आनी तो जावन आसा आमचे मस्तक वी आर द मेंबर्स ऑफ हीज बॉडी आनी ही इज आवर हेड आनी ताका नाका आमची ताची कूड पिडीन आसली तो बरो करूंक आसा आमचे मदें आपली कूड बरो करता तेच परी पळयत आत्मो जो आमचे भितर आसा तोय हे आपलें मंदीर बरें करता सारकें करता एक कुडींत देवाच्या मंदिरान पळयत आत्म्याच्या मंदिरान कितें सारकें ना तो भायर काडटलो नाश करतलो हे वेळार पळयत आत्म्यांक आमी आपोवया सायबीण माय अपोस्तलांचे दोदेवून आयलो ती बिरांत पयस जाली आनी कितें आसलें तें सगळें पयस जालें ते भियेनात कोणाक तेच परी होच पळयत आत्मो आमचे नव्यान देवन येवं दी फ्रेश अनॉयंटींग फ्रेश फायर ते आमचे भितर आसा ते भिरांत आमचे भितर आसा ते खोस दूख सगळें ना जावं दी हे वेळार पळयत आत्म्याक आपोवया तो आत्मो जेजू आसलो चडसो आत्मो म्हजेर आसा तोच आत्मो आमचेर नव्यान येवं दी आमचेर तो आमचे भितर आसा खरो पूण आमचेर वयर येवं दी लेट अस Please come upon us. Let him fall upon us. Let him anoint us afresh. Puttun makundi. Ye pavit atmya tuja ujan annoven maka mak sogli mudoya. Ye pavit atmya tuja ujan annoven maka mak. 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 Sogli. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान मकामाक 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 ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान फ्रेश अनॉइंटिंग फ्रेश फायर ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान जो शेतू देवान आयलो पारवेज रूपान आमचे देवान ये पवित्र आत्म्या सायबीण मातशें तुझ्या अपोस्तलान उजान आमचेर आणि देवान नव्यान ये मकामाक पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि टंग्स ऑफ नव्यान फायर मकामाक ओजे जीव आमचे ये एक पवित्र एकल्याचे आत्म्या फ्रेश तुझ्या फायर उजान फ्रेश आणि नव्यान अनॉइंटिंग मकामाक नवी मागणी ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान नव्यान मकामाक ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान आणि नव्यान नव्यान मकामाक ये पवित्र ये आत्म्या पवित्र आमचे भितर आत्म्या आसा तुझ्या विरान उजान आणि नव्यान दुबाव मकामाक खोस ये दूख पवित्र आत्म्या ते देवा तुझ्या कोसून उजान न्हय आणि नव्यान मकामाक तातले आमकां सोडय ये पवित्र तुझ्या आत्म्या उजान कितें तुझ्या आसा उजान आमचे भितर आणि नव्यान खोस दूख मकामाक पिडा ते ये लास्ट पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान सोलो आणि मेड नव्यान गजरो मकामाक जो राग ये आसा पवित्र कुसरेपण आसा आत्म्या इंटेपण तुझ्या आसा आमच्या उजान काळजान आणि नव्यान वायचीत ना मकामाक खून पोजोळपण पवित्र चोरयो आत्म्या दुरिंदा तुझ्या इंटेपण उजान आणि हे नव्यान काळजांतले सोले मकामाक लासून भायर सोडून दी ये पवित्र ये आत्म्या पवित्र तुझ्या आत्म्या उजान उजान आणि नव्यान मकामाक हालेलुया 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 आम्ही बोरी झाली जातली न्हू ताच्या गायन लागून बोरी झाली जातली न्हू देवा सुतो पोत आत्म्याच्या बोडान पळयलो ना बोल्लो ना
पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उजान पवित्र आत्म्या पवित्र Set our hearts on fire, ये our lives on fire, our spirits on fire, our souls on fire, our families on fire, set the world on fire. तुझ्या उजान संसारात उजो घालून हो उजो आमच्या एक एकल्याची देऊन पवित्र हे पोटा तुझ्या उजान set us on fire, our spirits, our souls and body on fire. तुझ्या उजो आमच्या एक एकल्याची पवित्र आत्म्या जे कितें आसा आमचे भितर वायट राग कुसळेपण इमटेपण सामटेपण ते सगळे तुझ्या लासून कॅन्सर एड्स HIV डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल तुझ्या उजान सगळे लासून वचून टेन्शन वरी एंजायटी डिप्रेशन सगळे लासून वचून एसर शैतानाची देवतराची पदवी आसता वेडी पदवी आसा बोड आसता ते लासून वचून पण बेरे मने आत्मे आसतात ते ना जावं दी जीव दिवपाचे जीव काडपाचे एक्शन करपाचे आत्म्या पोवपाचे नाच कर आमची फूज आसा तुझ्या मंदिर फकत तूं जेजू आनी बाप ह्या कुडीन ह्या मंदिरांत आसूं दी न्हय सैतान ताची पदवी न्हय वायट आत्मे दुखीचे आत्मे पिडेचे आत्मे